Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कायदो खुट्याक लावन आपल्याक जाय तशें मायनिंग करता म्हूण ओडिशा सरकारान JSW आनी आर्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड कंपनीच्यो नाडयो हाडूंक सुरवात केल्या. FE ग्रेडीचे मीन काडप आनी पयशे भरप कमी ग्रेडीचे असल्या प्रकारांक लागून सरकारी तिजोरेक 1964 कोटींचो फटको बसला म्हूण मीन खात्याच्या तपास पथकाक दिसला. रॉयल्टी प्रिमियम DMF NMET भरतना मिन्याचे ग्रेडीचेर दाखय लिपय केल्या म्हूण रिपोर्ट. कामगारांचे सुरक्षेचे नेमूय सारखे पाळिल्ले ना. जितल्या सुवातेर मीन स्टॉक करूंक जाय ती सोडून जाय तशे ते सुवाते भायर मीन स्टॉक केला म्हूण तांकां इन्स्पेक्शनात दिसला. मानव अधिकार सेवा समितीन अशें जावंक शकता म्हूण आदींच शिटकावणी दिल्ली. काट्यार क्विक डिस्पॅच सिस्टम बसयला. थारिल्ले वजना परस मायज मीन आयल्यार काट्या लागींच मायज आशिल्ले मीन वडयतात आनी एखादे ट्रकात उणे मीन आसा जाल्यार तातूंत ते भरतात. ह्या प्रकाराक लागून मिनाची माती मिक्स जाता. थंय लक्ष दिवपी जबाबदार मनीस ना असलो कारभार. JSW आनी मित्तल कंपनीचो ओडिशांत एकूय स्टील प्लांट ना. दुसऱ्या राज्यांत आशिल्ल्या स्टील प्लांटात मीन व्हरपाक म्हूण तांणी मायनी चलोवंक घेतल्यात. मीन काडटना व्हरतना ते कायदो पाळिना, सारकी ग्रेड दाखयना म्हूण सरकारी तिजोरेक मोठो फटको बसला अशें तपास अधिकाऱ्यांचें निरीक्षण. सरकारान योग्य कारवाय करची, वेले बुडिल्ले पयशे रिकवर करपा बरोबरच योग्य एक्शन जावंक जाय म्हूण मानव अधिकार सेवा समितीचो सचिव मागता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.